15 फेब्रुवारी मुखेल गुण काळीज नियाळाक आधार काळीज मनशाच्या कुडीचो हो महत्वाचो संबंध काळीज नासतना एक मनशाच्या जिवंक कठीण देव जाणो आसलो आमकां सगळ्यांक काळीज महत्वाचें म्हणून देवान मोगान हो संवसार रचला देवाचे काळीज मोगान भरलेले आमी मोग करतल्यांक जाल्यार काळजा वरवीं आमी दुसऱ्यांक दाखोल करता दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकान देव आमकां दोन वाटो दाखोल करता जिवीत आनी सुख मरण आनी दुख आमचे जिवीत जियोवन देव आमकां सत्या दिता पूण आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक जाय जेजू आपल्या बापाचे येवजणे प्रमाणे जियलो आंकवार मारयेनूय बापाची खुशी केली तिचे काळीज मोगाळ आनी दोना ह्या देवाक दिल्ल्या सोबीत देण्याक काळजा खातीर देवाक आमी दुर्वास फावो ह्या काळजा वरवीं आमी देवाचो मोग शिंपडावंक जाता ह्या काळजा वरवीं दुसऱ्यांक पिकोवणी दिवंक जाता कितली म्हूण आमी सुभागी म्हजो धारा जेजू हो तुझे काळीज तुज्या काळजा सारकें हेच मागणें करूंक वावरतलो